आयज आमी फावंडेशन स्टोन आयज घातलेलो आसा आनी उपस्थित आसलेले आमचे चेअरमॅन, म्युन्सिपालिटीचे वायस चेअरमॅन आनी कावन्सिलर, तशेंच म्हजे सगळे भाव आनी भयणांनो आनी तशेंच आमचे पत्रकार जे आयज हांगा फावंडेशन घातलेले आसा ते खरें आतां विचारलेले कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर ना हांगा, पूण कॉन्ट्रॅक्टर ना म्हणजे तो आनी दुसरे कडेन खंय तरी बिजी उरला, ताका लागून तो ना. आनी एकूच हांव सांगूंक सोदता कितें आयज जे पळय नाल्ल फुट्टा, कित्याक आतां 10 नाल्यार 12 तारखेर जे कोड लागतलो ताका लागून हांव सगळे नाल्ल फोडिता, कित्याक कामां आनीक बंद जावंक जायना, कित्याक फुडें जेन्ना कोड लागतलो तेन्ना आमकां नाल्ल फोडूंक मेळचे ना. ताका लागून आयज जाता इतलें फास्ट हांव ही कामां जी आहा पळय ती कामां खंयसरूच रावंक जायना, ताका लागून ही कामां सगळें फावंडेशन करून जी पळय कामां ही फाल्यांसून चालू जातली, नाल्यार ताका टायम लागतलो, एक 8 दिसांनी चालू जातली, पण तेजे हांव सगळें हें घेतलो, फीडबॅक घेतलो आनी ती कामां चालू आहा वा ना ते म्हाका चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन ती सगळे सर तो इंजिनियर सुद्धा येना, कित्याक तेचेर काय ना तुमचो वॉच ना, तेजेर वॉच आहा, पूण तेणी आनी खंयसर तरी तेजें हें काम आहा म्हणून तो त्या हेजे कडेन गेला, तो फाल्यांसून काम हांगासर चालू करतलो, ते कांय प्रॉब्लम ना. तशीच म्हाजी कामां आसतली जी आयज आमच्या म्युन्सिपालिटीन वयता थंयसर सगळ्या वॉर्डांनी ती कामां चालू आसा, अशीच कामां आसतली जे आतां सांगता आमचे सांगलेले आमचे पत्रकार भाईन, कित्याक जे खंय 2 वॉर्डाक येना पण तेंचे ऑलरेडी फायली हांवें मूव केल्ल्यो आनी जाता तितले बेगीन तेंचेय बी वॉर्डाचेर हांव इनिशिएटीव घेतलो आनी तांकां जाता तितली कामां हांव करून दितलो. आयज जे पळय आमकां लोकांनी सहकार्य दिलां जे खंय डिवेलप करपाक, तशें हांव सगळ्या लोकांक पयलीं थँक्स म्हणटा आनी अशेंच तुमचें सहकार्य आमकां लाभचें. आनी तशेंच आमचे कावन्सिलर सगळे 10 कावन्सिलर खूब बरें काम करता, जे आपल्या कोणाक बारीक लोकांक खंयसर खंय गरज आहा तेंच्या कडेन ते पयलीं पावतात आनी कोणाक खऱ्यांनीच खंयसर गरज आयज तेंच्यांनी सगळे हेजेर फुटपाथ घेतलेली आहा सगळ्या कावन्सिलरांनी, बाकीच्यो गोश्टी तेंच्यांनी केल्ल्या, तशेंच तेंच्यांनी काम करचें आनी सदांच म्हाजो तांकां सहकार्य सदांच आसतलें. आमच्या म्युन्सिपालिटी क्षेत्रांत जायत ते आमची कामां आतां फावंडेशनां जायत रावतली, आमदाराकच एकदां टायम नासता आमी फावंडेशन केव्हा करया म्हण आतां जायत रावतली बऱ्यापैकी आनी जास्त वेळ असो पळय. आमी जे एक विकसीत भारत म्हणटा त्या हेतून आमी जो विकास हो विकसीत म्हणजे कितें विकास हो आमी ज्या वाड्यार जो आमी हे घेतलेलो आसा हो आमी खुबसो आमी आमच्या आमदारा मार्फत त्याच्या हस्ते आमी खुबसो फुडें व्हेल्लो, कित्याक आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्यान म्हणजे ती आसो PWD असो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असो, WRD असो, म्युन्सिपालिटी असो, सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या हातून आमी खुबशे डेव्हलपमेंट आमी आयज आमदाराच्या मार्फत आमी करूंक शकलेले आसा. तुम्ही पळयला फाटल्याच दिसांनी आमी लायटीचे खांब्याचे हे केले, मागीर रोडाचे हे केले, तसे खुबशे हो जो विकास हो जो आहा हो आमच्या आमदाराच्या मार्फत आमी केल्लो आसा आनी हेच्या फुडें आमी करतले. आमकां असोच आमचो आमदाराचो आमकां साथ रावचो आनी प्रत्येक जे कितें आमची कामां आसतली डेव्हलपमेंट म्हण नाल्यार आनी कसली आसूं ती आमच्या आमदारानूय आमकां सहकार्य करचो आनी हेच्या फुडें जो विकास आहा हो असोच फुडें चलतलो. खूब जाणांचे मागणे खूब वर्सां आशिल्लो, आमी आयकत आयिल्ले आशिल्ले, पण तेचे पेवर्स प्रत्येक कोणाचे वाटी खुबश्यो कंजस्टेड आसात, वाट वचपाक मेळनाशिल्ली, रातचे प्रॉब्लेम जाताले. तरी आसतना आमी प्रयत्न करून आमदाराच्या सहकार्यान आमी हे पेवर्स घालपाचो आज प्रोग्राम दवरला आनी आजचे सगळे जे पेवर्स ज्याच्या घरा कडेन पावतले वाटी ते व्यवस्थितपणे त्या वाटी वयल्यान वचून तांच्यो समस्या ज्यो कितें आसा त्यो कमी जातल्यो ह्या दृश्टीन आमी हें काम घेतिल्लें आसा आनी व्यवस्थितपणे हे कामां जातलीं सगळीं. आनी आमदारान आमकां पयलीं पासून सांगिल्लें आसा निवडून येवच्या पयलीं सुद्दां की जी कितें आसतलें कामां ते आपलो पूर्ण पाठिंबो ह्या पेडणे नगरपालिकेन आसतलो सगळ्या कामांक, त्या प्रमाणे आज पर्यंत आमदारान आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा आनी हाज्या फुडें आमदाराचो पूर्ण पाठिंबो आमच्या ह्या कामांक आसतलो